राज्यांत भाजप आघाडी सरकार सत्तेर आयले उपरांत पयलेच फावट अधिवेशनांत म्हणल्यार 2012 त सादर जाल्ले गोवा सॅन्क्शन स्पेशल नोटरी अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग विधेयक, गोवा अल्पसंख्याक आयोग विधेयक, गोवा भूवापर दुरुस्ती विधेयक आनी 2014 त सादर जाल्ले गोवा शालेय शिक्षण दुरुस्ती विधेयक शीतपेटींत जमा जावपाची शक्यताय सध्या निर्माण जाल्या। ही सगळी विधेयकां अभ्यासा खातीर चिकित्सा समिती कडेन धाडल्यात, मात चिकित्सा समितीच्यो बसकाच जाय नाशिल्ल्यान ह्या विधेयकां बाबत कसलोच निर्णय जाल्लो दिसना। गोवा सॅन्क्शन स्पेशल नोटरी अँड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग विधेयक 2012 संबंधीच्या चिकित्सा समितीच्या अध्यक्षपदार महसूल मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसूजा आसात। हे विधेयक समान नागरी कायद्याकडेन संबंधित आसा। स्थावर मालमत्तेच्या वारसो हक्का संबंधीचे अधिकार स्पश्ट करपी ह्या विधेयका खातीर सरकारान कांय ज्येष्ठ कायदे तज्ञांची मदत घेतिल्ली। 2008 त जाल्ल्या ह्या विधेयकाचो मसुदोच मंजूर करचो अशी शिफारस चिकित्सा समिती कडेन करतले अशें महसूल मंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसूजा हांणी हालींच सांगिल्लें। हे विधेयक जुलै म्हयन्यांतल्या अधिवेशनांत मंजुरी खातीर येतले अशें डिसूजा हांणी म्हणलां, तरी अजून ताचेर निर्णय जाल्लो ना। 2012च्या वेंचणुकांनी भाजपाक अल्पसंख्याकांची मतां मोठ्या प्रमाणात पडिल्ल्यान तेन्नाचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी गोवा अल्पसंख्याक आयोग सादर केले। मात ह्या विधेयकाक हिंदू जनजागृती आनी सनातन संस्थेचोय विरोध जालो। ताका लागून हें विधेयक चिकित्सा समिती कडेन धाडलां। राज्यांतल्यो शेतजमनी विकपाक बंदी घालपाक भाजपा सरकारान गोवा भूवापर नियमन दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत सादर केले। उपमुख्यमंत्री हांणी आपलो अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांकां धाडिल्लो, मात ह्या अहवालाचें नेमकें कितें जालें ताचे विशीं कांयच म्हायती ना। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।